नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. हांव सुशांत कुंकळकर सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन आयल्यात ह्यो खबऱ्यो. आनीक सद्याक लोकसभा वेंचणूक म्हणजे सद्याक खबरो चल्ल्यात त्यो लोकसभेच्योच. आनीक आज गौरांग एक शेवटी म्हळ्यार कितले मतदान जावपाक फकत एक 1.5 म्हयनो उरला. 7 मेक आमचे हें जावपाचें आसा. अजुनूय दक्षिण गोंयाक उमेदवार कोण, भाजपाचो उमेदवार कोण, काँग्रेसचो उमेदवार कोण हें अजुनूय ठरना. आनीक ह्याच फाटभुंयेचेर आज आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनीक प्रदेशाध्यक्ष कानावडे हांकां दोगांयकय दिल्लीक आपयल्यात. आज रातचे हे शिक्कामोर्तब जातले असो हें आसा. सो एक तर लोकांनी हाका लागून मातशें दिसता थोडो तरी लोकांक हे जातले, तकलेक शांतता मेळटली. लोक निमाणे इतले विटल्यात ते दिसाक एक नांव येता, ताका लागून कोण कितें जावपाचें हाजेर हे सगळे आहा. दुसरे काँग्रेसीचें तेंच जाला. काँग्रेसीचो अजून ठरना आनी आज आनी एक परत नांव जाल्यार गिरीश चोडणकाराक मेळटा म्हणून. सो हो सगळो गोंधळ कमीत कमी आज थांबचो अशी इच्छा आसा. सगळें सद्याचें वातावरण पळयलें तुका कितें दिसता? लोक इंट्रस्ट आसात हे हातूंत काय? लोकांनी इंट्रस्ट म्हणटा तो सोडून दिलो, कारण सद्या लोक आसा शिगम्याक. हय. दुसरे आसा आमगेले तुगेलो आमगे क्रिस्तांव तांचो होली मंथ चलता, रमजान चलता. सो लोकांक आनी हें पळोवपाक ना. तुमी दिता तेन्ना दिया, 7 तारखेर वचपाचें आमी मारता अशें म्हूण लोक आसा. आनी तेच म्हणटा दुसरो हे आसता उर्राक. आतां हांव जेन्ना खंय भोंवता तेन्ना टेंशन कितें जालें, लोकांक लिंबू म्हारग जाल्या उर्राक घालपाक. तो मेन टेंशन पडला लोकांचेर. कित्याक लिंबू आतां पयलीं एक 10 दिसां पयलीं अशें जालें की लोक उलयता आसतना इलेक्शन. आतां लोक ते इलेक्शन म्हणटा तें विसरून गेल्यात. आनीक उर्राक म्हणटोच नवो खंय तोर खंय मेळटली ते ताजेर लोकांक चड आहा. आनी आतां ह्या शिगम्याच्या बोवाळाक तो म्हणजे तो पयलींचो जो हाजो शिगमो फुलिल्लो कितें तो आमचो राजकारणाचो तो मातसो फाटल्यार पडल्यार पारंपारीक शिगमो सद्याक वयर आयिल्लो आसा. सो ह्या सगळी ही जर पाश्चभूमी पळयली जाल्यार कमीत कमी आज तरी हाका विराम मेळचो म्हणजे हे स्पेक्युलेशन आसा. इतलेंच आमी इच्छा करपाक शकतात, व्यक्त करपाक शकतात. दुसरें म्हणटे आज तुवें हांगा पळयलें, तूं हांगा गेल्लो आमच्या कोलवा म्हणटा आयकॉनीक बीच म्हण अशें करतात. पूण थंय जर बिचाचेर गेले जाल्यार सादे लोकांक बसपाक जागो ना अशी तशी स्थिती आसा. कितें जाल्लें आसा फाटल्या जेन्ना हाणें MLAन थंयच्या थंय एक बरें चिल्ड्रन पार्क केलें, बरो सेटअप केल्लो. बरी खेळी बिळी ज्यो चिल्ड्रन्स पार्कां लागता त्यो बसयल्ल्यो. पूण तो जागा आसा थंय आतां लायटी नात. आनी आतां तो जाला 100 रुपया बेबद्यालो अड्डो जावन पडला. थंय ते रातभर येवन धिंगाण घालतात, मागीर थंय झगडी जाता आनी पुलिसां हाडची पडटा. आतां असोच आनी एक जागा. आनी आतां तातूंत भितर कितें जालें, पयर जेन्ना ती पंचायतीचे मेंबर थंय गेले टॉयलेटीचे ते उदक सुटलें थंय पळयलें सगळं काडून ताणें इलेक्ट्रिसिटीक फोन करून आपयलो थंय लायटी ना. जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी कितें सांगता, आमची लायटी चलतात, ज्यो भितर आसा त्यो टुरिजम डिपार्टमेंटाच्यो त्यो चलनात, त्यो आमी कांय करपाक शकना म्हूण. आनी त्यो अशी परिस्थिती आसा की थोड्या कडेन फोकस आसा भितर बल्ब ना, थोडे कडेन बल्ब आसा पूण तो भायलो जो कवर आसा तो ना, थोडे खांबे पडल्या सकयल. आनीक हे काम करता आसतना सुरवातेक तुका याद आसतली ती पर्यटन जे आसा खातें ताणें इतले सारकें निश्काळजीपण दाखयल्लो. एक लायव्ह वायर उक्ती आशिल्ली आनी एकल्याक शॉक येवन एकलो मेल्लो. बरोबर म्हाका दिसता गेल्ले हाका पावसाकच तें तो शॉक येवन मेल्लो. थंय अशी सुद्दां वायरी पडिल्ली आसात म्हणजे कोण ताजेर लक्ष घालनात. आतां ती पंचायत म्हणटा आमी हाका बरयलां इलेक्ट्रिसिटी तुमी आमकां प्रोवायड करची म्हणून बेगींतले बेगीन. ते जर करना न्ही टुरिजम जाल्यार तुमी करच्यो. दुसरें म्हणल्यार थंय सामकी म्हणजे तो जागो जो आसा थंय घाण जावन पडिल्ली सामकी, निवळसाण ना. आतां जो सोरो पिवपी आसा पळय ते थंय येतात आनी थंय बसतात. सेम प्रॉब्लम बाणावले जो पार्किंग एरिया केला आनी सुलभ शौचालय केला थंय पार्किंग एरिया म्हण केल्ली स्पेशल पेवर्स तो पार्किंग एरिया न्ही ते बांकाचेर म्हाका दिसता थंय गाडी पार्क करपाची. थंय बांक ना, लोक कितें करतात डायरेक्ट येतात थंय गाडी पार्क करतात, थंय पितात, बाटली उडयल्यो गेल्यो. म्हणजे थंय अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. कोलवा पुलिसांक आतां थंय अशी परिस्थिती आयल्या तांचे कडेन स्टाफ पयलीं कमी आहा. ताणें म्हाका दिसता गेल्ले आठवड्याक 15 जाणांक धरले एकाच रातयाक.
ओपन प्लेसींनी हे 2 ओपन प्लेसींनी सोरपीत तांकां. म्हणजे तांकां एक हेडेक जाल्ली आसा की एक गाडी थंय स्टेशन करून दवरची पडटा. ते पार्किंग काय सोरपी येवपाचो जागो हे आतां अशी परिस्थिती आयल्या. आनी ताका आनी थंय म्हाका लायटी ना दिसता म्हाका. थंय लायटी ना. थंय लायट ना पूण थंय एक हायमास्ट आसा तो बिचार आसा बरो पडटा थंय. हांगा तुका कितें जाता एडवांटेज तांकां पडटा. गाडी लायली मातशी काळखांत बसले आनी हें केलें. अशी परिस्थिती ते कोलवा आनी दोनी हांचे कडेन हें जाल्ली आसा. हांगा कोलवा सामकी चड जाता कित्याक आनी ते कोलवेकार कितें म्हणटात फाल्यां कितें जालें झगडी जाले कडेन कोणाक एक बाटली पडली आनी तो तकली आपटलो कितें मेलो जाल्यार फाल्यां तुमी बोवाळ मारतले कोलवा कोण जालो नांव पिड्ड्यार जाता कोलवाचें. आनी ट्युरिस्ट म्हणटा पयलींच कमी जाल्ले आसा आनी हें आनी करनाकात. आनी मातशें लक्ष घालात. हे आयकॉनीक बीच म्हण फक्त ते म्हणपा पुरती दवरनाकात. मातशें लक्ष घाला ते कोलवाचेर आनी कितें परिस्थिती आसा ती सुदारात. तुवें आतां सोऱ्याची गजाल काडल्या म्हूण सांगता तुका हांव काल कोंकण रेल्वे हाचेर एक काका बॉम्बेच्या हाका धरलो बॉम्बे वचपी प्रवाशाक आनी ताजे कडेन सुमार 8,800 कितें तरी सोरो सापडलो. तर आतां ते प्रमाण रुपयानी पळयल्यार किरकोळ अशें दिसता पूण तो बाटल्यो भरपूर आशिल्ल्यो तो कसलो तो सामको सकले दर्ज्याचो हे. पूण मेन म्हणटा अजुनूय कोंकण रेल्वे म्हणटा आमी पुलीस म्हणटात आमी सामकी मोहीम सुरू केल्या. RPFय म्हणटा आमी असले हाजे मोहीम सुरू केल्या पूण अजुनूय हे प्रकार थांबिल्ले दिसनात. थांबिल्ले दिसपाचेच ना ते. हांव तुका हें सांगता गेल्ले वर्सा कोंकण रेल्वेन जवळ जवळ 6,000 लिटराचो सोरो धरलो कोंकण रेल्वेन वता तो. आनी गुजरात पुलिसान तांची स्टेशनाचेर एक रेड मारली आनी ताणें हाच्या कडेन टेबलीन सोरो धरलो रेल्वेनूच गेल्लो. ओके हां गोंय साकून गेल्लो. आनी तूं जर सगळो रिकॉर्ड जर काडून पळयत न्ही ताणें सोरो धरलो तो जाल्यार आमच्या कडेन 5 पटीन ते सोरो धरतात. आतां पडचें एक एग्जाम्पल पळय हांगच्यान तो नावेलीचो दादल्यान सोरो व्हेला भायर आसतलो. इतले मोठ्या प्रमाणान सोरो वता आमच्या 50 लाखाचो सोरो 50 लाखाचो. हो हांगच्यान गोंय भायर गेलो कसो पयलीं म्हणलेल्यार आनी तो गुजरात पुलीस धरतात. हेच मनशाक खबर मेळटा तशी हाका आंध्राकय धरिल्लो खंय हाजी गाडी सीज केल्ली. आनी आतां सद्याक आनी एकल्याक धरपाक जो विष्णोई म्हणून जो शेखर विष्णोई म्हणून जो तांचो मेन ते म्हणटात की किंग पीन तातूंतलो हाचो हे सगळे स्मगलिंगांतलो ताका धरपाक ते गुजरात पुलीस गोंयांक आयिल्ले आसा. गुजरात पुलीस खुबदां गोंयांक आयल्या वेगवेगळे मनशां धरपाक गोंयांक आयल्या पूण काणकोणे ते हाका धरपाक आयिल्लो ताजी थंय कोर्टांत केस चलता ताका वॉरंटी आसा तरीकय ताजी आनी गाडी काणकोणाक आनी पयर सोरो धरलो भायर व्हरता सोरो आनी गोंयच्यान गोंय आतां जाला सोऱ्याचे एक हे स्मगलिंग अड्डो. तातूंत भितर मेन पळोवपाक जाय कितलो आमचो लिगल सोरो आसा आनी 2 नंबराचो सोरो म्हणजे कोण भायर थोडे कडेन फॅक्टरी आसात बारीक बारीक सेटअप केल्ल्यो ते भरतात कारण पयस चड आसा न्ही तुका. पोटली स्क्रॅपांतल्यान घेतल्यो थंय भरले मशीन लावन आनी व्हेलें. हाजे पयलीं एकदम मुंबय पुलिसांनी येवन खारेमान आनी हांगा थंय रेड मारिल्ली. गुजरात पुलीस तर गोंयाक म्हाका दिसता चडांत चड गुजरात पुलीसच आसतात सोऱ्या हाका लागून कळ्ळें तुका. गुजरात पुलीस खुबदां येतात हांगा आनी आमची म्हाका दिसता आमच्या पुलिसांचे तांकां सहकार्य मेळना म्हणून ते एक्युजांक धरपाक शकनात. सो जर हो एकूण जर प्रकार पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता की गोंय म्हणटा ते आ जाव घर तुमारा असल्यातलोच प्रकार जाले काय पूण आनी हे आतां स्मगलिंगा आसता लोकल आसतलेच पूण म्हजे कोतान लोकल्सा परस हे जे भायल्यान जे कोण हांगा येवन आसात ते चड ह्या रॅकेटाक भितर हे आसा. एक सोऱ्याचें रॅकेट जाता दुसरें आसा टिकेटीचें रॅकेट रेल्वेच्या टिकेटाचे हे करून ते रॅकेट तेय उक्ते आयले मडगांव साकून चलताली हे मडगांव साकून चलताले. आनी आतां हांव तुका सांगता अजून जरी त्या दुकानाक गेलो जाल्यार त्याच रेटीन तुका म्हणजे ट्रिपल रेटीनीच ते टिकेट विकतात. कळ्ळें तुका तुका नॉर्मल टिकेट आसा ताका कितें 5 रुपया आनी दुकान रेल्वे स्टेशनाक व्हडले चड पयस ना लागींच आसा. रेल्वे स्टेशन उबो रावल्यार दुकान दिश्टी पडटा बरोबर. सो गोंय आतां टोटल गोंय हें जावपाक लागलां की 2 नंबराची मार्केट. हांगा रावपाचें सुशेगाद हांगाच्यान धंदो करपाचो हांगच्यान तूं जाय तो सप्लाय कर. तुमकां आमी बॉर्डरीर कांय आडायनात. आमची बॉर्डरी तुमचे खातीर ओपन आसात. आमी तुमकां बरे भशेन प्रोटेक्शन दिवन सोडटात. सो हे जर एकुणूच जर पळयलें जाल्यार गोंय उरलें ना अशें दिसता पळोवपाक. आनीक हातूंत भितर नांव जरी गोंयचें पेड्ड्यार जाता पूण जर कोणाक जर फायदो जाता तो थोडे हे पुलीस आनी तांकां जाता आसतलो पूण जाता तो खंयच्यान भायल्यान जे कोण आयल्यात
हे सगळे हांगा ते 2 नंबराचे धंदो करतात आनीक ताका लागून तूं म्हणटा तशें की गोंयचें नांवूच पेड्ड्यार जाल्या. आतांची जी वेंचणूक आयल्या ताका आनी हाका तशें संबंद कांय ना लोकसभा आनी हाका, तरी आसतना गोंयचें नांव सुदारपा खातीर एक तांच्या जो जे आसता आमचें मॅनिफेस्टो आसा ताजेर हो एक विशय आसचो. अशें आमचीच न्ही, म्हाका दिसता सगळी गोंयकारांची मागणी आसतली किमान हो एक विशय सगळ्याच पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्याचेर घेवचो की गोंयची प्रतिमा भायर कशी बदलपाक शकता आनी ताका आनीक ही प्रतिमा आनी कशी वाडोवंक शकता हाजेर ताणें विचार करचो अशेंच आमी म्हणटात. आनीक ही चर्चा हांगा थांबयतात. पळयत रावात गोमंतक TV.